भारत माता की वंदे 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 कॉलनी असा आमची सड्यावयली जीआरबी कॉलनी तशीच आमची पैणाची जीआरबी कॉलनी तुम्ही सगळे जण हांगा मुद्दाम येयला हांव तुमकां एकदाच सांगपाक सोदता जे उरता आमी तुका दिलेले आनी हांव सदांच तुमकां सांगतालो जेन्ना जेन्ना आयज पर्यंत हांवें केन्ना कोणाकूय उतार दिलेले आसा आनी एक प्रॉमिस केलेलो आसा बाबा हांव करतलो म्हणून आयज इतली 25 वर्सां जाली आयज आमचे तारीवाड्यार जावं जीआरबी कॉलनी सडा पायणाचे हेचेर केन्नाच कोणें लक्ष दिलेलें नासलें बट आयज आमी खंय तरी फुडाकार घेवन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या आशिर्वादान आमच्या चेअरमॅनाचो सपोर्टाचेर आयज ही जीआरबीची आनी तारीवाड्याची जी घरां आयज गव्हर्मेंटाच्या नांवार आसा ती आयज अक्षरशः तुमच्या सगळ्यांच्या इंडिव्हिज्युअलाच्या नांवाच्या करपाची आसा. मातोश्वर हा मावशी ती जाणटी जाल्ली आहा सो ते भुरगीं ना सो तेचो केअर आसा तेजे भयणीचो चेडूं घेता आनी ते क्वॉर्टर दिल्ली आहा सो ते आतां ना ते डॉक्युमेंट सर्टिफिकेट सगळे लायलेले आसा आनी हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता हांव म्हाज्या नांवार करून दिवचें म्हणून. एक तुमकां खबर आसतली एक रिवर्स टुली एक स्कीम हाडली माझे घर स्कीम तेच्या अंडर जी सगळी घरां आसा लोकांची गव्हर्मेंट जमनीत आसली आनी कितें ती तांकां एक मालकी हक्क दिवपा खातीर एक पावल उचललें. आज 4.5 वर्सां माझा मित्र बाब संकल्प आमोणकरान जी पळय मेहनत घेतल्या कारण आपलो मोरमागोवा गांव हो कसो आपण एक बरो फुडें काडटलो कशी तुमची घरां तुमच्या नांवार जातली हे तेणी अशी भर घेतलेली आसा. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याच्या बरोबर चर्चा करून आमच्या बरोबर चर्चा करून आमच्या डिपार्टमेंटाच्या बरोबर चर्चा करून तुमचो हो प्रश्न पळय आहा हो सातत्याने म्हाका फोन करीत आसता तो विकांतल्यान 2 फावटी तरी आनी आमी तेंची घरां नांवार करया जाले सीएमा कडेन आमी उलयले करया लास्ट डिसेंबरान आमी सगळे वेवस्था तेणी केल्ली परत परत याद करून करून खरें सांगू तुमी भाग्यवान आसा असो आमदार तुमकां लाडको आमदार मेळपाक खूब नशीब जाय. हांव आयज मुरमागोवा आमचो आमदार म्हाजो मित्र बाब संकल्प आमोणकर आनी आमी दोगां हांगा तेणी एक मिटींग ऑर्गनायज केल्ली जी आमची जीआरबी कॉलनी आनी तारीवाडो हेच्या बद्दल तेंची घरां म्हाज्या घराच्या स्किमीच्या वयल्यान आमी तेंची घरां तेंच्या नांवार करपाक लागून आयज मुद्दम करून आमची जीआरबीची टीम आमचो मेंबर सेक्रेटरी कास्करय आमच्या बरोबर आसा बाकीचे सगळे टीम आसा आमी आमदारान सांगलेल्या प्रमाणे आयज येयले आनी मोठ्या संख्येन हांगासर ते लोकूय हांगा आसलेले जेणे करून तेंचे ते आमचे जीआरबी कॉलनीन फ्लॅट आसा तारीवाड्यार घरां आसा तेंच्या बद्दल आमी विचार जो केलो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून चर्चाय केल्ली आसा. ह्या म्हयन्यान आमी तेंची जी पळय घरां कितें आसा ती सगळीं नांवार करपाक लागून आमी आयज हांगा येयल्ले तांकां सांगपाक येयले जेणी कोणी फॉर्मां भरलेलीं ना तीं फॉर्मां आमी आमची टीम आतां आमची गव्हर्मेंटाची टीमूय बसलेली आसा ते फॉर्मां फिल करून घेतात तेंचे कडेन फॉर्माय आमी घेता जेणे करून तेंचो म्हाजें घर ह्या स्किमी वयल्यान तेंचें घर तांकां मेळचें ताका लागून आमच्या मुख्यमंत्र्याचें आमी अभिनंदन करता. हांव आनी म्हजो मित्र बाब संकल्प आमी सातत्यान मुख्यमंत्र्या कडेन बसून तेंची जी पळय कितें मागणी आसलेली जी 25 वर्सांची जें पळय तेंचें कितें विजन आसलें जी घरां तेंच्या नांवार जाली ना ती आमी आयज करपाक लागून फुडें सरलेले आसा. म्हाजो मित्र बाब संकल्पान हांगा खूब भर घेतलेली आसा कंटिन्यू विकांतल्यान 2 फावटी तरी आमी मेळटाले की हे बाबा घर तेंच्या नांवार कशें जावचें आनी कितलें बेगीन करचें हेच तेजें विजन आसलें हेच्या फाटल्यान आनी कांयच ना. मुख्यमंत्र्यान आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा म्हणून घरां तेंच्या ह्या म्हयन्या भितर घरां तेंच्या नांवार जातलीं. थोडे खंय खंय तुमी तरी दाखयल्या तेंच्या वोट रेंटाक दिल्याचो ना आमी जे पळय कोणा कडल्यान आमी कितें घेवंक जाय एफिडेवीट घेवंक जाय बाकीचें कितें घेवंक जाय आमी सगळें तें प्रोविजन चालू केलां. पेपर वर्क आमचो चालू आसा आमची टीम कंटिन्युअसली बसतली इवन आमदारान आपल्या घराच्या सायडीन ऑफिसूय एक दिल्लें आसा की थंय बसून तांकां प्रॉब्लेम कसो सॉल्व जातलो तेचेर आमी टोटली कितें तरी पर्याय काडून तांकां न कसलोच त्रास जायनासता जे पळय करपाच्या ते आमी तेंचे आतां रोखडेच बोर्डाचो जायते विशय उदकाचो विशय आनी बाकीचे विशय थिंग आहात सो ते तुमी सुदारणाक उदकाचो एक इश्यू आसलेलो म्हणजे तो पळय तांचो उदकाचो आसलेलो पळय ते टँक जाय ते टँक आमी हाडून दवरले आसा तांकां थोडे कनेक्शनूय आमी तेन्ना दिवपाक पावले ना आनी जे कनेक्शन दिल्ले ते मागीर ऑटोमॅटिकली ती टँक कोणी तरी होल घातलो आनी प्रॉब्लेम जालो म्हणून तोय आमी इश्यू ह्या 8 दिसां भितर तांचो सॉल्व करतले. सर खंय तरी तुमी सांगला की तांकां जमिनी तांची मालकाना रायट्स तांकां मेळटले खंय तरी तांकां फाल्यां जाय जाल्यार डेव्हलप करपाक जावं सोसायटी करपाक ताचेर तुमी कशें पळयता? ती कॉलनी कशी आहा कॉलनी मातशी वीक जाल्ली आसा आनी आमी तांकां ह्या पद्दतीन दिता की म्हाजें घर ह्या नांवार तांकां डायरेक्ट सनद दिता. फाल्यां सकाळीं खंयचो बिल्डर येवन सुद्दां जरी ते समज आपूण जर डेव्हलप करूंक सोदता
आमी जे अमके ताका दिता आतां बिल्डरा कडल्यान तांकां मोठी ऑफर दुसरे मेळोंक शकता जेणे करून ताका आनी मातसो मोठो बांदून दिवंक शकता 2 फ्लोर वाडोवंकूय मेळटा आमचो आमदार सातत्यान ते फॉलोअप करीत आसा मुरगांव म्हाजो मित्र बाब संकल्प आमोणकरूय ते घेतलो जेणे करून ती बिल्डींग खूब वीक आहा ती जर न्यू जर परत जर कॉलनी तेंच्या नांवार दिली की तांकां मागीर आमी फूल हक्क तांकां दितले जेणे करून ते फाल्यां लोन काडूं शकता आपले कितें आसा जाल्यार लग्न आसा जाल्यार ते करूं शकतात त्या पद्दतीन आमी तांकां सगळे जे मागणी आसा ते आमी कंप्लीट करतात सर अशें कितें फीज तुमी कमी केल्या म्हणून आयकूं येयला जावं घेवचें अशें कितें ही फी हांव आमच्या आमदाराक हांव अभिनंदन करता त्या बरोबर मुख्यमंत्र्याचे फीज अशी भरपूर आसलेली 1 लाख घेवया 1.5 लाख घेवया मदीं 3 लाख घेवया 50,000 घेवया आमी बसोन संकल्प आमोणकरान बसोन की बाबा फी जी पळय आसा ती मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें की आतां इतलो हेल्प करता आनी इतले तांकां त्रास जाता गरीब मनीस आमदार तेजे कडेन वचोन मुख्यमंत्र्या कडेन बसोन आमी चर्चा करून ती फी सुद्दां तेंची 1,000 रुपया करया ती बी आमी आमदार म्हणून लागलो आपुणूच भरता म्हणून तेजें परत एकदां हांव अभिनंदन करता कारण प्रत्येक गोर गरिबाची केअर घेवपी असो आमचो संकल्प आमोणकर आमचो मुरगांवाचो आमदार खंय तरी एक रिलीफ मेळ्ळें आसा म्हाका कित्याक जे उतार आमी आमच्या GRB कॉलनीच्या लोकांक तशेंच आमच्या तारीवाड्याच्या लोकांक जे आमी उतार दिल्लेले की बाबा ही घरां जी आसा ती तुमच्या नांवार आमी करून दितले म्हणून आनी आयज जे इम्पॉसिबल जे काम आसलेले कित्याक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी सादेपणी आमच्या लोकांच्या नांवार करपाक व्हेरी डिफिकल्ट बट आयज खंय तरी आमी जो एक पावल फुडें मारून आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचो चेअरमॅन रिहेबिलिटेशन बोर्डाचो म्हाजो मित्र बाब राजेश फळदेसाय तेंच्यांनी दोगांयनी मेळोन जो म्हाका आदार केलो सपोर्ट केलो ह्या सपोर्टाक लागून आयज खंय तरी आमची जी गोल आसली ती आमी अचीव करूंक शकली आनी ही घरां जी आसा आयज GRB आनी तारीवाड्याची ही आयज तेंच्या नांवार जाता आयज जेन्ना लोकसभा इलेक्शन आसलें तेन्ना आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तारीवाड्यार GRB कॉलनीन साड्याचेर येयलो आनी तेन्ना ताणें तांकां उतर दिल्लेलें आमच्या आमदाराच्या समोर बिफोर 31 डिसेंबर आपूण हें रेजोल्युशन पास करून ही घरां बाबा तेंच्या नांवार करपाची म्हणून आपूण घालतलो म्हणून त्या प्रमाणे बिफोर 31 डिसेंबर ताणें हो प्रपोजल पास केलो आनी आतां जी फॉर्मेलिटीज आसा फॉर्मां भरपाचे आयज सगळे लोक हांगा येयला कित्याक खूब जाणांनी फॉर्मां भरून दिल्लेली आसा खूब जाणांचो अडचण येता कित्याक तेजो जी 25 वर्सां पयलीं घरां जेन्ना तेंच्या अलॉट केलेली तेन्ना तेंच्या पेरंट्साच्या नांवार म्हळ्यार आवयच्या नांवार नाजाल्यार बापायच्या नांवार पण आयज जेन्ना तेंचो आवय बापूय तेंच्या बरोबर ना आनी आयज ती घरां तेच्या चेड्याच्या नांवार आयज जर 2 भाव आसा जाल्यार कोणाच्या नांवार सो अशे हे प्रश्न येता तेच्या लागून जी डिफिकल्टीज येता थोड्यांनी घरां जी आमची ही घरां आसा ती ऑफिशियली आमी विकूंक शकना बट थोड्यांनी ती विकल्या एग्रीमेंट मारला नोटरायज केला आनी विकला म्हळ्यार आपल्यान बाबा ताका विकला अशी बट ऑफिशियली जाका अलॉट जाले तेच्याच नांवार आसा ती मग असे विषय खूब विषय आसा तेच्या लागून ते विषय सॉर्ट आउट करपाक लागून आयज मुद्दाम आमचो चेअरमॅन राजेश फळदेसाय तेची आख्खी टीम घेवन GRB कॉलनीची आमची जी गोवा रिहेबिलिटेशन बोर्डाची सगळ्या लोकांक घेवन तेजे स्टाफाक घेवन अलॉंग विथ आमचो मेंबर सेक्रेटरी आयज हांगा येयला त्या लोकांची डिफिकल्टीज कितें आसा ती क्लियर करपाक लागून सो त्या प्रमाणे आयज ते येयलेले आसा आनी म्हाका आयज हांव मुद्दाम लोकांचेर पळयतालो जाल्यार लोकांचेर एक हांसलो चेहरे सगळ्यांचेर आसा कित्याक बाबा आयज एटलास्ट ठीक जाला आनी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचे चेअरमॅनाक राजेश फळदेसायक सांगलेलें आसा कित्याक ह्या म्हयन्या भितर आमी ती घरां जेंची सारकी फॉर्मां दिल्लेली आसा तेंच्या नांवार करची नांवार म्हटल्यार कितें ते अपार्टमेंट तेच्या नांवार करपाचें अलॉंग वीथ द ती आमची म्हळ्यार जमीन सो अलॉंग विथ द प्रॉपर्टी म्हळ्यार फाल्यां सकाळी जी कॉलनी म्हळ्यार ब्लॉक A ब्लॉक B ब्लॉक C अशी आसा तेंची अपार्टमेंट अलॉंग विथ जी प्रॉपर्टी सकयल आसा पळय जमीन आसा पळय ती सुद्दां तेंच्या नांवार करपाची अशी तेंच्या नांवार करून दिवपाची हे आमचे थारलेलें आसा आनी ह्या म्हयन्याच्या पयलीं जे कोण फॉर्म भरून सारके दिता तेंची आमी अलॉंग वीथ सनद आनी रेजिस्ट्रेशन म्हळ्यार सेल डीड इट इज नॉट दॅट इट वील बी अ सेल डीड विथ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी त्या मनशा बरोबर एलओटी जे आसा तेंच्या भितर एग्रीमेंट जावन सेल डीड जावन तांकां आमी ते हँड ओवर करपाचें आसा फायनली 15-20 वर्सांची वेट पिरियड इज ओवर फायनली दे कॅन हॅव देयर ओन होम्स वेट पीएम म्हळ्यार हे कोणें विचारूच करूनासलो 25 वर्सां जालीं हेंच्या तकलेन केन्ना कोणाचें येवना बाबा हेंच्या नांवार करून दिवपाचें पण जेन्ना हांवें तेंचे कडेन उलयलो बाबा ही घरां आतां तुमच्या नांवार करून दिता हांव जर शिकून येयल्या उपरांत आनी त्या प्रमाणे जिखल्या उपरांत
फर्स्ट इनिशिएटीव घेतलो हांवें असेंब्लीन उलयलो आनी आमच्या चेअरमॅनाक मेळ्ळो कित्याक म्हाका बाबा ही घरां जी रिहेबिलिटेशन बोर्डाची आसा ती तेंच्या नांवार करून दिवपाचो जो प्रपोजल घातलाय आनी प्रपोजल घातल्या उपरांत हे सगळ्या जाग्याचेर पडात येयलेले आसा आनी आयज म्हाज्या पेक्षा चड रिलीफ ते लोक आसा कित्याक आयज ती घरां तेंच्या नांवार जाता सो एक तांकां मालकाना हक जो मेळटालो पळय आयज त्या लोकांक सगळ्यांक मेळटा तेच्या लागून हांव खूब हॅपी आसा आनी परत एकदां आमचे चेअरमॅनाचे राजेश फडणवीसाचे खूब खूब आभारी तसोच आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत जेच्या लिडरशिपाच्या अंडर तेणेन एक गरीब लोकांचो विचार केलो आनी सगळे तांकां फीज सुद्दां माफ म्हणजे जे आमचे रजिस्ट्रेशन फी आसता स्टॅम्प ड्युटी फीज आसता 4% ही 8% ती सुद्दां माफ करून सगळे तांकां माफ करून फक्त 1000 रुपीज भरून ही घरां तेंच्या नांवार तू फारीक करता ते अशें न्हू ते आमचे लोक आसा ते आमचे गरीब लोक आसा आमचे लेबर क्लास लोक आसा फिशरमॅन लोक चडांत चड आसा सो ह्या लोकांक लागून सदांच हांव तेंच्या बरोबर रावलेलो आसा कित्याक तांचो सदांच म्हाजेर आशिर्वाद आसा आयज हांव पळयतालो आमचे जाणटेले लोक कशे म्हाका आशिर्वाद दितालो कशे म्हाका ब्लेसींग दिताले सो हो व्हडलो खंय तरी म्हाका एक आशिर्वाद ह्या लोकांचो ह्या लोकांचो आशिर्वाद मेळप हेच म्हाका खंय तरी फुडें म्हाका सफलता मेळटली अशें हांव मान्य करतां घरां आसा GRB साड्याचेरूय आसा त्याच प्रमाणे आमची तारीवाड्यावूय आसा आनी GRB बायणावूय आसा जी बायणां आसा आनी जी तारीवाड्या आमची GRB साड्यार आसलेली तेन्ना जे नॅशनल हायवे केल्लेले स्पेशली जे फिशरमॅनाक इफेक्ट जातले तेंच्या लागून अलॉट केल्लेले आनी जी तारीवाड्या आसा ती आमची लँडस्लायड जाल्लेली पळय तारीवाड्या तेन्ना तांकां अलॉट केलेले सो अशी लोक आमची अराउंड 350 फॅमिलीज ही थंय रावता ऑलरेडी सो तांकां ही सद्याक ही घराचो हो बेनिफीट मेळटलो